भावार्थाचो आभाव. दुभाव भावार्थाचो आभाव आणि दुभावांत सोम्याचो प्रभाव. दोन संगती सांगाता घालून एक मुठवो नियाळ आमी करी जाय. जेन्ना आमकां दुभाव जाता ताचो अर्थ भावार्थांत कितेंगी उणें आसा, अभाव आसा. आणि त्या दुभावांत मात्र सोम्याचो प्रभाव आमकां सकास कळीत जाता. नावार्देक विम्बल्डन चॅम्पियन आर्थर ॲश ताच्या विशयान तुमी थोड्यांनी म्हणी आयकलां खंडीत आसतलें. नावार्देक मनीस हो वर्ल्ड चॅम्पियन जालो आनी कितेंगी ताची सूख नातल्ली बरपां प्रमाणे आमकां कळून येता की ताका कितेंगी रगात दिवंक गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो कळीत ना कोणाच्याकी सुखी उरवीं ताका एड्स पिडा जाली. आनी हें कळिल्लेंच संवसार भरतावन ताका कागदां येवंक सुरू जालीं. अरे तुका कित्याक अशें, हें तें एका तरणाट प्रायाचेर तुका अशें कित्याक जालें म्हूण सांगून हजारांनी पत्रां आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांक कागदाक जाप बरोवंक ताचे कडेन वेळ नातुल्लो. देखून ताणें एक भोव अपुरबायेचें कागाद ताणें बरोवन तें नेटार ताणें पायस केलें. ताणें सगळ्यांक मेळच्या भशेन कोणाक मेळटा ती वाचून दित म्हूण सांगून ताणें परगट केलें. आनी ताचेर तो अशें बरयता, सगळ्या संवसारांत चड उणें 5 करोड भुरगीं हो खेळ शिका जाय म्हूण आशेतात. 50 लाख भुरगीं हो खेळ बरो शिकतात. 5 लाख भुरगीं कॉम्पिटिशनाक म्हूण येतात. मागीर तशेंच उणें 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 म्हणें करून निमाणें तो सेमी फायनलाक येताना 4 जाणांनी मात्र येवचें आनी फायनलाक फकत 2 जाणांनी. हांवें हें वर्ल्ड कप म्हाका मेळिल्ल्या वेळार हांवें तें उखलून धरून सगळ्या संवसारा मुखार म्हाका मान आनी गौरव मेळटाना सगळो संवसार म्हाका ताळयो पेटता आसतना हांवें म्हणूंक ना हे देवा हें म्हाका कित्याक. आनी आज कशेंगी जावन म्हाका ही पिडा आयल्या. हांव वाचतांगी मोरतांगी म्हणलें म्हाका कळीत ना, पूण आज परत हांवें विचारूंक जायना देवा हें म्हाका कित्याक. कसलो एक भावार्थ ह्या मनशाचो. ल्हानशें घडीत मोगाच्यानो पूण आमी कांय बसोवन एक कांय नियाळ केलो जाल्यार ह्या मनशाचो इतलो भावार्थ जायचे न्ही. हे देवा हें काप्पां उखलून सगळ्या संवसाराक दाखोवन म्हज्यो फोटो काडल्यो, हर एका पत्रांनी परगट केलें. म्हाका लोकांक ताळयो पेटल्यो, शाबासकी फाटयली, म्हजें नांव संवसाराक प्रख्यात जालें. त्या वेळार हांवें विचारूं ना देवाक हे देवा म्हाका कित्याक. आनी एकल्याक मेळ्ळें तें आसलें न्ही गेन्स कप, त्या दिसा विचारूं ना. आज हांव जावं पुरो मोरच्या स्थितीर आसा. आज परती म्हजे वरवीं विचारूंक जायना म्हाका कित्याक. वो भावार्थ मोगाच्यानो. त्या मनशान दुबावून कांय निदेस्पोर जावन मोरी येते आसलें कोण ना, पूण त्या मनशाक त्या भावार्थाचो अभाव नातुल्लो, दुबाव नातुल्लो ताका. आनी एक ल्हानशें घडीत म्हाका केदाळे एक प्रेरण म्हणलें बरी. आमचो मिस्टर अमिताभ बच्चन ताच्या जिणेची फाटलीं घडितां आमी पळयलीं जाल्यार सुरवेर जिणेन जायती सुलवणी ह्या मनशान अनुभव केली. चरित्र सांगता की जायतीं फिल्मां सुरूचीं लागीं 11 फिल्मां फेल जाल्लीं खंय. ताचे उपरांत 1970 मनशार पळयता आसतना हाची हर एक फिल्मां इतलीं प्रख्यात जालीं. नांवार्दीक जालो मनीस, हर एकल्याच्या तोंडाराचें नांव सुरू जालें. मागीर ताणें ABCL कॉर्पोरेशन म्हणून प्रारंभ केलें. केबलां मुखांतर तशें पुरो व्हडलो वावर सुरू करूंक कशेंगी खालेंगी जावन सारकें चल्लें ना. निमाणें हाचे घरी बँकाक आडोव घालीचें पडलें. चिंत्या मोगाच्यानो इतलो नांवार्दीक मनीस घर सुमेती बँकाक आडोव जालां, हें लांब जावच्या स्थितीर पावलां. घर गेलें, आले पयशे गेले, समाजान तोंड दाखोवंक कस मारतात. ह्या संदर्भार पळया, ह्या सगळें घडोवन येता आसतनांत देवाक सगळें कळीत आसा. आनी त्या संदर्भारच कौन बनेगा करोडपती तें 100 एपिसोडांचें तें एक कार्यक्रम प्रारंभ जालें. आनी ह्या मनशाक अँकर जावन चान्स मेळ्ळें. 100 एपिसोड आनी हर एका एपिसोडाक हाचें संभावण जावन आसलें 10 लाख रुपये. 10 करोड रुपये लोन काडून घर बँकाक आडोव घाल्लें. 2 वर्सांनी हर एका हप्त्याक 10 लाख पाटी बांदून घर पाटी घेतलें. दुसरो कोण सोय मनीस जाल्यार त्या कश्टांच्या वेळार कांय कितें करून काण घेतो कोण ना. म्हाका चिंतूंक साध्य जायना.
पूण ह्या मनशाक कितें की देवाची कृपा आनी त्या ऐन वेळार देवान प्रत्यक्ष जावन म्हणले बरी ताका तसलो एक अवकाश फावो केलो. ही 2 गणितां सांगाता घालन आज आमी मुखार या. पवित्र पुस्तकाच्या थोड्या उतरांचेर आमी दिश्ट घाले जाल्यार मनशान निमाण्या अंतर पावोन दुबावून आनी कितें करचें म्हणून कळना त्या संदर्भाचेर पवित्र पुस्तकांत देव प्रत्यक्ष जाला. ही गणितां आमकां सगळ्यांक एक नवो भरवोसो दिवंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय 12व्या अध्यायातावन अब्रामाची जिणी प्रारंभ जाता. देवान बसवण्यो केल्ल्यो 18व्या अध्याय पावता म्हणसर कांय एक सुपळ जाल्ल्यो दिसानान. आनी ह्या वेळाचेर 18व्या अध्यायान कठीण कंती नासतना आनी कशें घडना. म्हज्या कांय त्या गुलामाचो पुतूत कांय म्हज्या आस्तीक वारेस्तार जाता कोणना. म्हाका देवान संतत बसयल्या कांय जाल्ले बरें दिसना म्हूण चिंतून कंती नासतना 18व्या अध्यायांत देवाची बसवणी परतून ताका उगडापी जाता. त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 8 अध्याय तातूंत जाकोब पळण धांवतना ताका थंयसर देव प्रत्यक्ष जाता. एका स्वप्नांत देवदूत वयर सकयल वचें निसणीचेर वयर सकयल वचें ताका पळोवंक मेळटा. उपरांत जाकोबाची काणी बदलता. मोइसे रावळ्यार सोडला आनी आतां त्या मरुभुमींत कांय ना आनी कितें करचें म्हूण समजनासतना त्या रितीन कंगाल जाल्ल्या वेळार जळत्या बोल्यांत सर्वेस्पर देव प्रत्यक्ष जाता. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19वो अध्याय एलिया आनी ना ये देवा तूं म्हाका मोरानस धाड. जेजबेल राणी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदता. हांव मेल्यारच बरें आसलें म्हूण सांगून फोळण धांवच्या त्या संदर्भार सर्वेस्पर देव कावळ्या मुखांत जर तर बाकरी दिता जाल्यार हे बरोवसो ह्या देवाचो तो हात न्हेसतना आनी कितें. नव्या सोल्यांत सांजुजे त्या वेळार सांजुजे न्ही तो जुजे एक सादो मनीस कंगाल जाल्ल्या वेळार आनी कितें करचें करार जालां. मरये वेशांत अशें म्हाका स्वप्नांत दिश्टीक पडलां. आतां कितें करचें हांवें. आनी त्या संदर्भार सर्वेस्पर देवाचो दूत ताका सांगता भियेनाका. ह्या सगळ्या समस्यांच्या वेळाचेर आनी आज वांजेलाच्या वासपान पास्का फेस्ता उपरांत त्या दिसा राती आमी वात आनी पुरा पेटयली कितें पुरा गायनां गायलीं पूण आमकां दुबाव दोसतात मोगाच्यान. देखून या पास्का उपरांत त्या 3ऱ्या आयतारा ते 2 जाण सीस कंगाल जावन जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस म्हळ्यार संपूर्ण तरान पयस जावल्यात. सगळें व्यर्थ जालें म्हूण सांगून धांवुल्ल्या संदर्भार जेजू एका वाटसुऱ्याच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जाता जाल्यार सर्व आकांता वेळार देव लागीं आसा म्हणलें हांवें आनी तुमी समजून घेजय. इतलें जर तर आज आमी समजले हांव जाल्यार आयचो आयतार एक सार्थक. आयच्या आयताराची लितुर्जी एक आमकां व्हडा उपकाराक पडली म्हूण आमी सांगयत. नियाळ करता आसतना त्या दोगां शिसां वयर थोडो नियाळ करया. एकल्याचें नांव दिलां आनी एकल्याचें नांव ना. तो आनी एकलो नांव नातलो हांव आनी तूं. देखून एकल्याक मात नांव दिलां. देवाची एक इच्छा अशी आसा त्या मनशाच्या आनी एकल्याच्या जाग्यार म्हाका आनी तुमकां दवरून आमी आज हें पयन मुंदरसूंक जायचें. कितें जालें तांकां विशेश संगतीत आनी पास्कांच्या पांत्यार आयकल्ल्यो न्ही. ह्यो सगळ्यो आयकल्ल्या उपरांत तांणी कित्याक इल्लीशीपणी सोदना करूंक नात. कित्याक ते कंगाल जावन एका रितीन भियांत आनी आकांतांत कित्याक धांवते आसले. इवन जेजू वाटसुऱ्या रुपार तांकां भेटलो कित्याक ते वळखूंक सुकोनात. ताका कारण आसलें. तांची गजाल आसतना आमचे बरीच कठीण कंथीन बुडुल्ल्या वेळार आमकां कांयच समजना. कठीण एक तरेची कावजेनी जाल्ल्या वेळार भिरांतशी भोगुल्ल्या वेळार आमकां एकदम दुबावच जावचो. तांकांय तशेंच जाल्लें. आनी ताणें चिंतलें क्रिस्त एक राय जावन येतलो व्हडलो फुडारी जावन येतलो म्हूण चिंतलें तें जावंक ना. आनी तांचें चिंतप आसलें क्रिस्त एक फावटी आयलो जाल्यार आनी मुखल्या हजारो वर्सां ताचें राजवट तो चलयतलो. 30 आनी 3 वर्सां प्रायरच हो देवादीन मरण पावलो. कितें जातलें आनी आमकां हें चिंतून कंगाल जाल्ले ते सोलवाले म्हूण चिंतून धांवतात. तातूंत थोडीं कारणां आसलीं. आज आमकां कितें घडोवंक साध्य आसा तांकांय तेंच घडलां. समुदाय सोडून धांवले. तर पूण आमच्या घरांनी जाता अशेंत
कठीण कंत बेजाराय जाल्ल्या वेळार कुटुंबाचो एक व्यक्ती कोणी सोलोय आसली दादलो मनीस बायल मनीस उलयतना कुटुंबा कडेन जणेलां बागलां बंद करचीं घरात बसचें घरात भायर येनात हें प्रारंभ जस्ट स्टार्टींग खंय जणलां बंद दवरचीं बागलां बंद दवरचीं घरात भायर येनात मनशा लागीं उलयनात घरा कोण सैरी आयल्यार भायर येनात साध्य आसा गमान दिवंक जाय तांणी समुदाय सोडलो 2 जाण मात ते 11 जाण आसले 2 जाण भायर सरून गेल्यात तांणी सुम्या विशयांत इल्लीशीपणी गुंडायेन कांयलें ध्यान करी जाय आसलें प्रभात्यांनी बरयलें कांयलें पानां परतून पळयचें आसलें तें पळोवंक ना जेजून जिवंत आसतना आमकां 3 वर्सांत विशेश तरान 3 फावटी आपणाच्या कश्टा मरणा विशयान सांगलें तें तांकां मुतीक वचोंक ना आनी हें जाल्ल्या वेळार मनशाक कितें घडटा हाका पवित्र पुस्तकांत थोडीं निदर्शनां मागदेलाच्या मरयेकी थोडो दुबाव जाल्लो देखून तिका जेजूची वळख मेळोंक ना तिणें कोणगी तोटान काम करचो माली म्हणून चिंतलें सिसांनी तो कोणगी आनी एकलो मास्ती पाकतलो आसतलो म्हूण चिंतलें ह्या मांसाच्या वाटेरेच्या ह्या दोगां सिसांनी कोणगी एकलो वाट सुरो कोणना म्हूण चिंतलें आनी त्या वेळार मोगाच्यानो हांगा प्रारंभ जाता जेजूचो एक प्रभाव जेजून तांच्या दुबावा वेळार तांचेर एक विशेष प्रभाव घालो आनी जेजू म्हणटा तुमी कितले एक निर्भागी मनीस तुमकां कित्याक समजना प्रवाद्यांनी जे कितें म्हजे विशयान सांगलां तुमकां आजुनूय समजना गे सुम्यान कश्ट मरण सोंसचें म्हणून हांवें तुमकां परत आनी परत उल्लेख केला तुमकां आनीकय तुमच्या मतीक हें वचना गे क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसचें म्हणून हें देवाचें योजन आनी ताचे मरिफात ताणें जंय तेवोन जायचें म्हणून देव आशेता हें तुमकां कित्याक समजना आनी तो उलयता आसतना मोगाच्यानो थंय एक विशेश वाक्य बरयलां तांचीं काळजां पेटलीं भाव भयण्यानो आयतारा उपरांत आयतार थोड्यांक आमकां हर एका दिसा म्हणले बरी पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक वांटो मेळटा आसतना देवाचें उतर आमी आयकतात आमचीं काळजां पेटतात गे देवाचें उतर ह्या वेळार ह्या घडये आमी नियाळ करना जावं आमचीं काळजां पेटतात गे कांय पुणे आमच्या काळजाक लागले बरी आमकां भोगता गे जेजून 2 संगती केल्यो पयलें उतरां मरिफात तांचीं काळजां ताणें पेटयलीं उपरांत उंडो मोन दितना तांचे दोळे उक्ते जाले तांणी सुम्याची वळख धरली प्रस्तावनान पात्र्यापान तेंच सांगलें आतां देवाच्या उतरां मरिफात तो आमचे लागीं उलयतलो थोड्याच वेळा उपरांत आल्तारेर सोमी प्रत्यक्ष जातलो आमचीं काळजां पेटा जाय देवाचें उतर हर एक फावटी ह्या मेजातावन देवाचें उतर हांगातावन परगट जातना आमचीं काळजां पेटा जाय आनी ह्या मेजातावन त्या मेजाक आमी परत वेता आसतना हांगातावन पयन थंय आमचें जाता सोमी प्रत्यक्ष जातना उंडो मोडटना त्या उंड्या आनी वायनांत सोम्याक आमी बेटा जाय मोगाच्यानो हें देवाचें योजन तोवळ मात्र आमच्या सगळ्या दुबावांत सोम्याचो प्रभाव जातलो हें जाय देखून दुबावांतच येवन दुबावांतच फाटीं वचून दुबावांत आमी मरचे न्ही हर एक फावटी दुबाव घेवन वयर चडया आमी उबार जाग्यार आसा ही इगर्ज वयर आमी चडया पूण हांगातावन सकयल वेता आसतना आमी दुबाव घेवन वचून वचो सुम्याचो प्रभाव घेवन ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमी जियोंक जाय आमच्या सालत्या जिणेन कश्ट आकांत येतना आमकांय दुबाव दोसता सुम्या आनी कितें कोणना काल जाता कोणना एका दिसा एक न्ही 12 फावटी 25 फावटी आमकांय दुबाव दोसतात आमच्या युवा जनांक जावंक बरो शिकाप जालें कितलें प्रयत्न केलें एक काम मेळोना कितें कोणना म्हजें भविश्य थोड्यांची प्राय जाली एक सैरीक मेळना कितें कोणना आमचें भविश्य थोड्या जाणांनी आनी कितें पुराय योजना केल्यांत थोडीं सुफोळ जाल्यांत जायतीं सुफोळ जावनात आनी कितें कोणना भुरगीं वाडोवन येता आसतना हीं मुखार कशीं रावतात कोणना आमची ल्हान भुरगीं परिक्षा बरयली कांय पास जाता ना गी कोणना थोडे आमच्या युवा जाता परिक्षा बरोवनूच आसात कितें जाता कोणना हर एकल्याकी दिसपडतें आमच्याच बोवारी आमी दिश्ट घालता आसतना हर एका दिसा पत्रां वाचता आसतना ह्या आमी टीव्हीचेर पळयता आसतना एका रितसो आकांत कावचेनी दिसपडतें भोगता मोगाच्यानो कितें जाता कोणना पूण दुबावांत मरचें नाका सुमी आसा हें सगळें घडटना सोम्याचो हात सोम्याचो सांगात आमी आमच्या भोव लागशिल्ल्यान अनुभव करी जाय सोमी आसा मोगाच्यानो
सुमी त्या दिसा त्या दोगां शिसांक भेटुल्लो आज म्हाका आनी तुका भेटूंक आज ह्या इगर्जेक आयला. आमी घरा येता आसतना आमचे सांगात तो आमच्या घरा येता. भिवूंची गरज ना, कंगाल जावन ते देस्पोर जावची बिलकुल गरज ना. सुमी जिवंत जाला हो आमचो भावार्थ. आनी तेंच न्ही पेद्रूच्या पयलें वाचप आमी पेद्रून तुमी दिलो तो प्रसंग. जिविताच्या कर्ताराक तांणी जिवेशी मारलो पूण तो जिवंत जाला. हो पुरवसो हो एक भावार्थ आमी घेवन आज सकयल वचोंक जाय. हिंदींत एक भजन भोव अपुरबायेचें आसा. राहो में कांटे अगर हो रुकना नहीं चल के जाना, यीशु तेरे साथ है उस पर विश्वास रखना. आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान. जिन्याच्या पयनार दुबाव येतले, कांटे आसतले, वाट कश्टांची म्हूण भोगतली, सोडण्यो आमकां मेळ्ळ्या वेळार आमचे जी दीस कश्टांचे म्हूण भोगता आसतना हें भजन आमचें करून घेवया. बरो थाळो म्हाका ना तरी प्रयत्न करता. तुमी येता वेता आसतना हर एक पटी उडास जाता आसतना हें भजन तुमचे इतल्याक गावचें. राहो में कांटे अगर हो रुकना नहीं चल के जाना, यीशु तेरे साथ है उस पर विश्वास रखना. आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चल के जाना, यीशु तेरे साथ है उस पर विश्वास रखना. तो सुमी जिनियेच्या पयनार म्हाका आनी तुका भावार्थाचो प्रभाव आमचेर घालून दी.